फ्रेंड्स, त्या दिसा आयजायन कितें केलां तुमकां खबर आसा? सर्वेस्परान जें सांग म्हणलेलें तें सांगलें. हेजिकियान कितें केलां तुमी जाणो? बेश्टे वयले वयर रोडचे बोलदेक सर्वेस्पराच्या पांयाशी वचोन ताणें मागणें केलें. हेंच उतर हांव तुमकां सांगता. आतां आमी पळोवया. दुसरो राजा अवेस्वर ओट्रा. असिरियाच्या राजान थोड्या लोकांक आपल्याची वडविकाय करूंक धाडले. ताणें उलयलां पळय तीं उतरां. वड 30:3 म्हणल्यार आतां हे लोक पळय थिंगा हेजिकिया मुखार अशें उलयताले. दुसऱ्या पळय ते जातीच्या देवतांनी पळय थिंगासर असिरियाच्या राजा कडल्यान थिंगासर तांकां साल्वार केला काय? हमाराचे देवता खंय आसले आनी हरपाराचे देवता पळय ते खंय आसले? सेफ्रेम ताजे पासून देवता खंय आसले? हे ना आनी तांचे ते देव खंय आसले? ताणें तांकां सरी सुवात म्हज्या हातांतल्यान ताणें साल्वार केली काय? ताणें शेमरोमाक म्हज्या छातींतल्यान ताणें सोडयलें काय? देशाचे देवतांतल्यान थिंगा कोण आसा? कोण आसा थिंगा सोडल्यान पळय ते म्हज्या हातांतल्यान ताणें तांकां साल्वार केले. सर्वेस्पोर जेरुसलेमाक म्हज्या हातांतल्यान साल्वार करतलो ह्या भाशेन तांणी म्हटलें. सगळे थिंगासर उगीच आसले. ताणें ताका एकूय जबाब दिवंक ना, कित्याक राजाची आज्ञा आसली तांकां तुमी जबाब दिवचे न्हू. तेन्ना हिल्कियाचो पूत पळय ते राजघराण्याच्या त्या कामाक आसतलो पळय थंय, आनी शेबना जो मंत्री आसलो पळय थिंगा आसापाचो पूत, जो इतिहास थिंगा बरयतालो पळय आपल्याची आंगवस्त्रां पिसता. आनी हेजिकियाक वचोन थिंगासर ताणें सांगलां पळय ते तुका सांगता. रबशाकान सांगलां पळय ते ताका सांगता. ताणें येवन म्हटलें, राजा पळय ते अबशाकुराचे पळय ते राजान धाडला पळय तो येवन आमकां कितें सांगता? कितें तो आमकां सांगता? आमी जायत्या देशांक आमच्या ताब्यान करून, आमी जायत्या देशांक आमचो थिंगासर तांणी गुलाम करून, आमी ताका आमचे दास करून आमी आयल्या. तांचे राजाचेर पळय ते राज करताले पळय ते देवता, तांकां आमच्या हातांतल्यान तांकां सोडोवंक जावंक ना. जाल्यार जुदेवाचो देश पळय तो तुजो सर्वेस्पोर, ताच्यान सोडोवंक जाता काय? सर्वेस्पोर तुका सोडयतलो काय? ताजें जावचें ना. आमी येतात. असली तेंच्यांनी बोळाय केली. जेन्ना रबशाकान अशें ते उलयलो तेन्ना जायत्या लोकांनी थिंगासर भिरांतीन आपल्याची आंगवस्त्रां पिजलीं. ते धांवन हेजिकिया कडेन येवन म्हणाले, राजा, कोश्टांनी आमकां सर वाटेर घेरो घातला. असिरियाचे राजा आपल्याक जाय तसल्या मनशांक धाडून हिंगासर आमकां तो बेकडायता. हें सगळें आयकून हेजिकियान कितें केलें तुमी जाणा? आसूं दी, ताजो शेवट हांव पळयतलो. अशें ताणें करूंक ना. ताणें कितें केलें? 19 अवेस्वर आनी वड 1. हेजिकियान तें आयकोन आपल्याची आंगवस्त्रां पिजून आनी साक ओडून सर्वेस्पोराच्या मंदिरान वचोन तो खंय गेलो? तो सोमतो सर्वेस्पोराच्या आजीरपणान गेलो. कोण? देशाचे राज करतालो पळय तो राजा. जेन्ना भिरांकूल आकांत तेजे थिंगा मुखार आयले, तांकां भिरांत दिता पळय असले भिरांकूल उतरां पळय तेंच्या मुखार ते उलयता आसतना फ्रेंड्स, हेजिकिया असल्या मनशान हांव ताका सगळें शिकयतलो अशें थिंगासर ताणें आपल्याचे व्हडविकायेन म्हणोंक ना. मिजाशान तो उलोवंक ना. सोमतो सर्वेस्पोराच्या मंदिरान वचोन आपल्याची कापडां पिजून म्हणलें, बापा, आमच्या दुस्मानाचे धमक्यांक आयक, ते आमकां हिंगासर बेकडायता. तांच्यो धमक्यो आयकोन आमकां शांतेन जिवंक जायना. आमचेर कृपा कर. आमचे वाटेन तूं उबो राव सर्वेस्परा. हेजिकिया तो राज करपी आसलो पळय, आतां राज्यान पळय थिंगासर कायदो घालचे बोलदेक तो कितले पसून थिंगासर सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान तो थिंगा आदाराक आसलो. आमचे मदें कोण आसा काय? तुमकां कोण तर थिंगासर वॉर्निंग दिता? शेता बाटान तूं काम करता आसतना तुमकां कोण थिंगा धमकी दिता? शेजाऱ्याक रावता पळय तो कोण थिंगा येवन तुमकां धमकी दिता? तूं बिझनस करता थिंगासर कोण तुका धमकी दिता? तूं सेवा करता पळय थिंगासर कोण तुका धमकी दिता? बरी कोबार परगट करता थिंगासर कोण तुका धमकी दिता? ओ तुजें देवाचें मंदीर बांदता तुका धमकी दिता? जाल्यार आयक, हेजिकिया असल्या राजाकूच जेन्ना ताका धमकी दिली, बेपरवायेन ताणें ताका जबाब दिवंक ना. तो कितें करतलो तें हांव पळयता अशें ताणें करूंक ना. पूण ती धमक्यो घेवन ताणें तो सारको ती भिरांत सोडून उक्ते हात धरून आसा पळय त्या सर्वेस्पराच्या तो हाजीरपणान तो गेलो. आयज आमच्या मदें असलें कोण आसा काय? जेन्ना पळय तुका धमकी मारता पळय ती धमकी घेवन तूं स्वतायता पळय ते तुमकां स्वतायता आसतना उजती करता पळय तुमकडे उजती करतना कितें करूंक जाय? आमचे मदें अशें कोण आसा जाल्यार तुमी हेंच थिंगा करचें. कितें करूंक जाय? तुमी सारके सर्वेस्परा कडेन यात. हेजिकिया पासून सोमतो सर्वेस्पराच्या मंदिरान येवन ताणें थिंगा मागणें केलें, थिंगा विनंती केली. दुसरें म्हटल्यार असिरियाच्या राजान सगळ्याकीन पयलें थिंगा मनशांक धाडले. धमक्यो दिल्यो पळय थिंगा थांबोवंक ना. ताजे उपरांत थिंगासर तो चीट धाडटा. आतां आमी पळोवया.
हांव तें वाचता 19 वोड 14 सावन आनी ही चीट पळय ती दुता बरोबर ताज्या हातांतली ती घेवन वाचता. फाटल्या दिसांनी पळय हाजेरूच पळय थिंगासर हांव उलयलोलो. चीट थिंगा आयली, तो मनीस ती चीट घेवन येता. सांबोळाय, आतां ही चीट येयल्या, कोणें तरी ती घेवन येयल्या. जाणा तुमी हेजिकान कितें केलें तें? ती चीट घेवन आसा तशीच ती घेवन खंय तो गेलो? आतां आमी वाजूया सोर्वेस्पराच्या आजीरपणांत वचोन म्हटल्यार हेजिकियान त्या मनशाच्या हातांतली चीट घेवन पळय तो देवाच्या आजीरपणान म्हणल्यार ती चीट ताणें वाजली आनी मागीर सोर्वेस्पराच्या मंदिरान वचोन ती चीट घेवन तो सोर्वेस्पराच्या मुखार दवरता. आनी हेजिकियान मागणें केलें. ताणें अशें मागणें केलें. कशें ताणें थिंगासोर मागणें केलें? कितले ओगोद ताणें थिंगा मागणें केलें? कित्याक मागणें केलें पळय तें हांवें फाटीं सांगलां. 19 वोड 1 जेन्ना धमकी दितालो पळय तेन्ना तो येवन तो मागणें करता. 19 वोड 14 आतां धमक्याचे पळय ही आतां चीट ताका मेवल्या तेन्ना तो हे मागणें करता. वोड 20 आयजायन आतां येवन म्हणलें, तूं आनी सालवार जावचो ना, तुजें काम सोंपलें. अशें म्हणटोच ताणें मागणें केलें. कितें म्हणून ताणें मागणें केलें आतां आमी पळोवया. वोड 2 तेन्ना ताणें पळय आपल्याचें तोंड पळय ते ओंटी वाटेन तेन्ना ताणें आपल्याचें तोंड ते ओंटी वाटेन भोंवडावन चालते भाशेन जेन्ना कोश्ट येता, चालते भाशेन जेन्ना पळय कोश्ट आनी ते त्रास येता पळय तेन्ना हेजिकिया खंय गेलो तुमी जाणाव? तो मंदिरान गेलो. ताचे पयले पळय ताका ते प्रॉब्लम येयलेले पळय ते दुस्मानाचे प्रॉब्लम आसले. दुयेंसांचे ताका प्रॉब्लम नासले. पळय दुस्मानाचे प्रॉब्लम आसतना तो सोमतो सोर्वेस्पराचे मंदिरान वचोन मागणें केलें. आतां पळय हे प्रॉब्लम आसा पळय ते दुयेंसाचे. तो आतां मोनमाचो आसा. आतां तुमी आयकात इश्टानो, मोन्नाच्या आंतुनार पडला त्या पासत सोर्वेस्पराच्या त्या मंदिरान वचपाचें ताका संदी नासली. ताका लागून कितें केलें तुमी जाणाव? ताणें थिंगाच मागणें केलें. तेजे लागीं पळय कितें थोडेशें तें बोल आसलें पळय तें. जेन्ना पळय ताका बोल आसलें पळय तो कितें करतालो? तो सारको पळय थिंगा देवाच्या मंदिरान थिंगासर वयतालो. आयकात म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणानो, जेन्ना पळय तुका संदी मेवता, तुमकां पळय ती ऑपॉर्च्युनिटी मेवता, तुमी सोर्वेस्पराचे थिंगासर हाजीरपणान तुमी येवची आनी उदक व्हांवता ते भाशेन पळय देवाच्या हाजीरपणान तुमचे काळजाचें सगळें दिवप म्हणल्यार एक बेसांव. 19 आमी पळयला पळय सोर्वेस्पराचे हाजीरपणान येता पळय तो एक राजा. तो एकदम बिजी आसलो. ताका कितलींच पळय थिंगा कामां आसलीं. आख्खे देशाची पळय थिंगा सुरक्षा, आख्खे देशाक खंयचे भाशेन चलोवंक जाय पळय ते सगळें ताच्या हातान आसा. सगळ्याकून पळय चड बिजी मनीस, त्या देशान सगळ्याकीन बिजी आसपी, त्या देशान सगळ्याकीन पळय चड काम करपी, त्या देशाचेर राज करपी तो राजा. तोच तो राजा. सोर्वेस्पराचे हाजीरपणान तो येतालो. आयज आमी म्हणटा बिजी आसा ब्रदर, बिजी आसा ब्रदर. कितें जालें? तूं देवाच्या मागण्यान येनाय, तूं देवाच्या हाजीरपणान येनाय, आराधनान तूं थिंगासर भाग घेनाय, उपास मागण्यान तूं थिंगा भाग घेनाय, रातचे मागण्यांक पासून तूं येनाय, आयताराचे पासून तूं येनाय. तुका कितें जालें? तुकासोर बिजी आसा ब्रदर. हांव येवंक सोदतां थिंगासर पूण थिंगासर कितें वेळूच मेवना. कितें काय आमी कोत्ता? कित्याक आमी थिंगासर पावनात? मातशें तुमी हें चिंतून पळयात. फकत अशेंच म्हणटा थिंगासर सोरेस्पराक म्हाका येवंक जाय म्हणून, पूण म्हाका वेळ ना, म्हाका थिंगासर पावंक जायना. तूं कितलोय बिजी जाय जाल्यार, तूं दुयेंत जाय जाल्यार हॉस्पिटलान वचून आसतना तूं दोतोराक अशेंच म्हणटलोय? तूं इतलो थिंगा रावल्यार तुजें दुयेंस तें आतां वाडलां. म्हाज्या लागीं थिंगासर वेळ ना अशें तूं म्हणटलें काय? मातशें थिंगासर चड करून तें मातशी खोंकली जाली थिंगा सुटली. आतांच्या वेळार थोडी खोंकली जाल्यार पासून शकता आनी खोंकल्या प्रमाण आनी कितें थिंगासर येता आनी तें मागीर थिंगासर मागीर तें जोरूय येता आनी तेन्ना पळय शेजाऱ्याक पासून कोरोना जाल्यार आमकां मागीर दुबाव घेता. आरे तो दोदिरो आयजूच आमच्या घरान येयल्लो. आयजूच म्हाजे कुशीक बसून थिंगासर तो टीव्ही पळयतालो. तेका कोरोना जाला म्हणून पळय तूं तुजेर पासून दुबावताय. रोखडेच थिंगासर तुज्या तोंडान तुमी कितें घालताय आनी तूं पळयताय टेस्ट येता काय? हारगां सोमया, हारगां सोमया, कांयच प्रॉब्लम जावंक ना. कितें जालें? कोणाची पर्वा ना. म्हज्या सोर्वेस्परा, हेजे पयले बायल इतली बरी जेवण बरें रांदता आसतनाय चुकी घालताले. आतां पळय थिंगासर थोडो तो टेस्ट, मीठ मातशें सुबेज बसून जाल्यार कांय नजो सोमया, पडोन गेल्लें ना. अशेंच न्हू बाबा भयणाणू, मातशें तुमी चिंतून पळयात. जायते फावटी अशें जाता की सोर्वेस्पराच्या हाजीरपणान धाकटेक लागून आमी थिंगासर ती बेपरवा करता. सोर्वेस्परान दिला पळय ती सोमदी, सोर्वेस्परान दिला पळय ते शिर्वीस, सोर्वेस्परान दिला पळय तें बरें काम, वो सोर्वेस्परान दिला पळय तो बरो एक अधिकार आसत.
हें सगळें आमी अनुभवताना तरी आसतना सर्वेस्पराक पयस कोता हें एकदम बरें न्हू. हेजिक्याचें आतां पळय जिवीत वचपाचें आसा ताणें थिंगासोर कितें केलें? जेन्ना देरेपेंतूस तो आकांत आयलो, जेन्ना तेजी भलायकी पिड्यार जाली तेन्ना, संकट तेजेर येयलें तेन्ना, सगळें आत्तें पत्तें जालें तेन्ना कोणें हेजिक्याक थिंगासोर साल्वार केलो तुमकां खबर आसा? सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान. हें तूं विसरों नाकाय. सर्वेस्पराचें हाजीरपणान तुका साल्वार कोत्तलें. बरी भलायकी आसली जाल्यार सर्वेस्परा कोण आसपय आतां ते कडेन भलायकी ना म्हणून. त्याच सुवातेर आपल्याचें तोंड त्या वणटीक पोरतें करून कितें कोत्ता तो? आपल्याचें तोंड पळय ते वणटी वाटेन भोंवडावन ताचें तोंड ताणें त्या वणटी वाटेन भोंवडायलें. मातशें बारकायेन आयक. जेन्ना वणटी वाटेन म्हणटा पळय चालते तरेन सर्वेस्परान पळय ती आज्ञा दिली आनी सर्वेस्पराचें पळय तें मंदीर जेरुसलेमाक आसा. सर्वेस्पराच्या त्या मंदिराचेर सर्वेस्पराची नदर सदांच ती आसता म्हणून अशें ताणें म्हटलें. त्या पासत कोण खंयसोरी राव तो पळय जेरुसलेमाचे वाटेन पळय तोंड करून आपल्याचें मागणें करता तांची ती संय. दानियेलूय आपल्याचें जोनें लुकटें करून जेरुसलेमाचेच वाटेन वळोन तो मागणें कोरी. हेजिक्यानी आंतुनाचेर सर्वेस्पराचे वाटेन वळोन मागणें केलें. केन्ना ताणें मागणें केलें? जेन्ना सगळें काबार जालें, नो चान्स, तेन्ना ताणें मागणें केलें. भावांनी, म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, ह्या जिविताच्या प्रवासान केन्नाय घोडेक अशें घडत कसलोच चान्स ना. असली परिस्थिती जरी तर येयत जाल्यार, असली खबर तुका आयकोंक पडली जाल्यार आयज हो संदेश तुमकां हांव सांगता, हें तुवें उगडत वचचें. नो चान्स अशें म्हणटाना हेजिकिया चान्स आसा. कशें? हांव म्हज्या सर्वेस्परा कडेन वळत जाल्यार म्हाका चान्स जरूर मेळटलो. वो भावार ताणें दवरला म्हणून ताणें सर्वेस्परा वाटेन वळोन मागणें केलें. केन्ना? चान्स ना पळय तेन्ना. केन्ना? आकांत सोर भोंवतणी आसतना. केन्ना? सगळें काबार जालें तेन्ना. केन्ना? ताजी भलायकी पिड्यार जाली तेन्ना. केन्ना? जेन्ना देरेपेंतूस आकांत येयलो तेन्ना सर्वेस्पराचे वाटेन वळोन मागणें केलें. दुसरें म्हटल्यार ताणें मागणें कित्याक केलें? जबाब मेळटलो म्हूण भावार दवरलो. कित्याक आमी मागणें करूंक जाय? हांव ज्या कोश्टान आसा पळय ते सोडोवच्याक सर्वेस्पर आसा. भावार्थ दवरी जाल्यार तुका थिंगा मागणें करतले. जायते लोकां भितर वचलो वो भावार्थ ना. भावार्थ ना म्हणून थिंगासोर ते मागणें करिनात. ती मागणें करिनात. हेजिक्यान थिंगासोर मागणें कित्याक केलें? ताजो भावार्थ असिरियाच्या राजा कडल्यान ताणें म्हाका सोडयलो. ताज्या धमक्यांतल्यान ताजी धमकी दिता पळय त्या चिटींतल्यान सर्वेस्परान म्हाका साल्वार केलो. म्हज्या देशाक ताणें साल्वार केलें. म्हज्या देशाक पळय दुस्मानाच्या पळय ते धमकेलान साल्वार केलो. म्हजे कुडीक ह्या दुयेंतांतल्यान तो कित्याक म्हाका साल्वार करचो ना हें ताणें भावार दवरलो. त्या पासत ताणें मागणें केलें. तिसरें पळय ताणें अशें मागणें केलें. दुखां घडोवन ताणें मागणें केलें. आतां आमी पळोवया तिसरी वोड. म्हज्या सर्वेस्परा, हांव पळय तें म्हज्या मनान आनी तें सद्या स्वतान तुज्या हांव मुखार हांव चलता. तुका पळय जें मानवता पळय तेंच करीत हांव आतां आयला. हांव तुका विनंती करता हें तूं उगडास दवर. आनी तेन्ना पळय थिंगासर तो रडलो. सर्वेस्परा कोणें ताणें मागणें केलें. कोणाशी मागणें केलें? दुखां घडोवन रडोन ताणें मागणें केलें. जरी तुमच्या जिवितांत देरेपेंतूस कसलें तरी आकांत येता तुमी कितें करूंक जाय? कितें करूंक जाय तुमी जाणाव? सर्वेस्परा कोणें मागणें करचें. अशें कित्याक? सर्वेस्पर दोळ्यांनी तो पळयता, कानान तो आयकता, मन आसा आनी तो सजमता म्हूण. व्हडतें काम ताजेन करूं येता. ह्या पासत मागणें करचें. कशें तुवें मागणें करचें? दुखां घडोवन तुवें मागणें करचें. भलायकी बिगडली जाल्यार मागणें कर. कशें? दुखां घडोवन सगळें थिंगासर सोरभोंवतणी आसा. मागणें करात. कशें? दुखां घडोवन सगळें काबार जालें. नो चान्स. असली परिस्थिती येता पळय तेन्ना मागणें करचें. कशें? दुखां घडोवन. हेजिक्यान दुखां घडोवन थिंगासर मागणें केलें. सर्वेस्परान थिंगा जबाब दिलो, ना तूं जियेवचो नाय, तूं मरतलोय अशें म्हणोन तो गेल्लो पळय तो आयजाया. कितें सर्वेस्परा? थांब. पोत्तून हेजिक्या कोडे तूं वच. कित्याक बापा?
आनीक 15 वर्सां तितली पिराय हांव ताका दिवचो आसा. वसोन सांग. हें कितें सोमया? हांवें आतांच ताका वचोन सांगलें तूं आतां मोदतलोय न्हू? वय सोमया, जाल्यार रोखडेंच तुवें तुजें मन कशें हिंगा बदल्लें? सोमयान म्हटलें, तो थिंगासो दुकानी रोडटालो. हांवें ताका पळयला. मागीर कितें बरयलां? वोड 5 सोर्वेस्पोराक थिंगसोर आयजायाक ताणें अशें म्हटलें, तूं वच आनी पोतून पळय प्रधान आसा पळय तो ताजो थिंगासो दावीद. हांव तोच देव आनी हांवें थिंगासोर तुजें मागणें आयकलें आनी तुजें दुकां हांवें तीं पळयल्यां. तुजी रोडणी हांवें पळयली. अशें म्हणटा? हेंच हांव म्हणटा. रडप न्हय. सोर्वेस्पराक दाखोवच्याक रडो नाकात. सोर्वेस्पराच्या त्या पांयाशी वचोन दुकां गळोयात. कितें सोमया? सोर्वेस्पराक तुवें तुजें मन बदल्लें कितें हें? मरपाचो आसा ताका तूं आतां सांगताय तूं जेतलें कितें? आयजाया, हेजिकिया पळय थिंगासो दुकांक वयतालो तें हांवें पळयलां. जेन्ना हेजिकिया पळय दुकांक वयतालो म्हाज्यान तें पळोवंक जावंक ना. म्हज्या भावानो आनी भयणानो, शेमोरांतलें एक म्हणटा पळय तें सोत हांव तुमकां तें सांगूंक सोदतां. तूं आनी हांव जेन्ना आमी दुकांक वयता, आपल्या प्राणाक घेवन पळय मोग कोत्ता पळय तो जेजू, ताच्यान आमकां त्या भाशेन केन्नाच पळोवंक जावचें ना. हें सोत तूं केन्नाच विसरो नाकाय. तुवें पळय जे चुकी केल्या पळय ते वायट पावल मारले त्या पासत तुवें हे कोश्ट तुजे जिवितांत हाडल्याय. तूं जेन्ना पळय थिंगा दुकांक वयता पळय तेन्ना ताका ते त्रास जाता. तुका हे त्रास कित्याक? तुवें हे कोश्ट तुजेर कित्याक हाडले? तुज्याच हातान तुवें ते कोश्ट हाडल्याय. तरी आसतना तूं बरो जातलोय. आयजाया कोडे सोर्वेस्पोर हिंगासर अशें म्हणटा, हेजिकियान पळय दुकांक वयल्या पळय ती हांवें ती पळयलां. इतलेंच न्हू, तूं वचोन ताका सांग, आनीक 15 वर्सां हांव तुका जिवीत दिता. हांव तुका हें जिवीत दिता. सगळें काबार जालें, नो चान्स. अशें थिंगासर ताणें म्हणलें. आतां तोच सोर्वेस्पोर म्हणटा, हांव तुका एक चान्स दिता. तो चान्स दिता. आमचे मदें अशें कोण आसा काय? नो चान्स ब्रदर. असले परिस्थितीन कोण पासर जाता थिंगा कोण आसा काय? म्हजो सोर्वेस्पोर म्हणटा हांव तुका चान्स दिता. तो चान्स दिता. ते म्हणटात सगळें थिंगासर जालें. असले परिस्थितीन कोण पासर जाता काय? सोर्वेस्पोर म्हणटा अजून पासून थिंगा सगळें जावंक ना. अजून पासून थिंगासर कितें उरलां? अजून पासून करूंक जाय. अशें पळय तो मरपाचो. 15 वर्सां पिराय ताका वाडोवन दिली. कित्याक ताका दिलें तशें? तुमी जाणो भावा भयणानो, सोर्वेस्पोर आमकां जबाब कित्याक दिता तुमकां खबर आसा? सोर्वेस्पोराची काकूट देंवयता तो कित्याक खबर आसा? सोर्वेस्पोर आमकां तो साल्वार कोत्ता. तो आमकां थिंगा भलायकी दिता खबर आसा? बेसांव दिता तुमकां खबर आसा? अधिकार दिता तुमकां खबर आसा? पयशे गिरेस्ताय दिता तुमकां खबर आसा? ओत्मिकाय तो दिता तुमकां खबर आसा? बायबलांत ताजें कारण बरयलां. पळयात थिंगासर 15 वर्सां हांव तुका दिता. हांवें कितें करूंक जाय? तुका हांव सांगता. सोर्वेस्पोर म्हणटा, आतां पळोवया कितें तें. हांवें तुजें मागणें आयकलें, हांवें तुजी दुकान पळयली. आतां हांव तुका पळय बरो कोत्ता. आनी तेजे उपरांत सोर्वेस्पोराच्या म्हणल्यार सोर्वेस्पोराच्या मंदिरान तुजेर वसोंक जाता. त्या पासत हेजिकिया मरपाचो. मरोंक येता पळय तसलें ताका दुयेंस जालें. तो आतां मरपाचो आसलो. हांव साल्वार करतलों. सगळ्याकीन पयलें तुवें थिंगासर कितें करूंक जाय? म्हज्या मंदिरान तुवें येवंक जाय. म्हज्या हाजीरपणान तुवें येवंक जाय म्हणून तुका ती हांव पिराय दिता. म्हज्या भावा भयणानो, सोर्वेस्पोरान तुजेर काकूट करून तुका दया केल्या. दुकां पुसली आनी तुजो बार आवू केलो ताजें कारण. सोर्वेस्पोराच्या हाजीरपणान येतले त्या पासत. नायकिणी बरोबर वेळ सातले त्या पासत न्हय. बार रांनी भोंवपाक पळय त्या पासत न्हय. चेडे चेडवा बरोबर भोंवपाक थिंगासर त्या पासत न्हय. मनाक येता पळय त्या भाशेन जेवपाक तशें पासत न्हय. तुजी भलायकी घेवन तुजी तें रूप घेवन तें सगळें ताजे बरोबर. हांवें संवसारीक कामां पासत तुका तशें करूंक ना. बरो केला तुका पळय, सारको केला पळय. हेजिकिया तुका बरो कोत्ता. पिराय दिता. तुका पेकोवणी दिता. तुवें कितें करूंक जाय? म्हजेशी यो. म्हज्या हाजीरपणान, म्हज्या मंदिरान तूं यो. तूं दिसोंक जाय. आमचो सोर्वेस्पोर कितलो अद्भुत. आनीक 15 वर्सां सोर्वेस्पोरान हेजिकियाक भलायकी दिली. ताका पिराय दिली. हेजिकिया 30 आनी 9 वर्सां आसतना ताका काबार कोत्ता पळय तसलें दुयेंस जाल्लें. तेजे उपरांत सोर्वेस्पोरान सांगलां पळय त्या प्रमाणे सोर्वेस्पोरान ताका दिलें.
15 वर्सांची ताका ती दिले पिराय. हेजिकियाक फावो केली. 30 आनी 9 वर्सां आसतना सर्वेस्परान भलायकी दिली आनी 50 आनी 4 वर्सां उपरांत तो मेलो. एक्झॅक्टली 15 years. म्हज्या भावा भयणांनो, सर्वेस्परान उतर दिला जाल्यार खरेंच तो तें पुरें करतलो. हांव तुमकां सांगता म्हज्या भावा भयणांनो, हेजिकियान चिंतलें सगलें थिंगा सोंपलें. भलायकी बिगडल्या उपरांत देरेपेंतूच थिंगा आकांत येयल्या उपरांत प्रॉब्लमान घेरो घातल्या उपरांत ताणें थिंगा कितें केलें? सर्वेस्पराचे वाटेन वळोन दुखांनी पळय ताणें मागणें केलें. सर्वेस्परान अद्भुत काम केलें. 15 वर्सां ताणें तिका वाडयली. ताणें ताचेर कृपा केली. आयज दुखां व्हांवून हेजिकिया भाशेन जोरी तर तुमी मागणें करची तुमच्या घरान, जंय तुमी आसात थंयसर, जोरी तुमी आंदोलन आसत, तूं कश्टान आसत, तूं खोंतीनी आसत, तूं सारको बेजार आसतले, तूं खंय तरी आसूं, तूं खंयच्याय पासून ते देसान आसूं, खंयच्याय रुमान आसत, खंयच्याय चुवातेर तूं आसत, जंय आसात थंय सर्वेस्परा कडेन मागणें कर. सर्वेस्पर तुजी दुखां पळोवपाक थिंगा तयार आसा. आनी तितलेंच न्हय पळय, तुजी दुखां पळय ती पळोवन पासून ती पुसच्याक तो तयार आसा. दुखांक ओळोवन पळय तूं मागणें करपाक तयार आसा जाल्यार तूं म्हजे बरोबर मागणें कर. आतां आमी मागणें करुया. वर्त्या सर्वेस्परा मोगाच्या तूं बापा राजा हेजिकिया पळय कितलो पासून तो बिजी आसतना सर्वेस्पराच्या हाजीरपणाक ताणें चड महत्व दिलें. ताच्या जिवितान पळय जितले पळय कश्ट आयले पळय ताका खबर आसलें पळय तुजे हाजीरपणान थिंगासर ते उपाय आसा. ताजो जबाब पळय तुज्या मंदिरान मेवता पळय, तुज्या मंदिरान पळय थिंगासर तो थिंगा आयलो. ह्या वेळाचेर पळय तुज्या मुखार मागणें कोत्ता. दर एकल्याक तूं थिंगासर तुजी बेड्डी. दर एक मनीस पळय तो कसलेय कश्टान आसूं, तूं ताका जबाब दी. कसलेय ताजे प्रॉब्लम आसत, घोडेक ते ओत्मीक प्रॉब्लम आसत, कुडीची थिंगासर प्रॉब्लम आसत, पयशांचे बाबतीन प्रॉब्लम आसत, सर्वेस्परा दर एक प्रॉब्लमाचे जबाब तूंच. आमी हें मागणें कोत्ता, आमचें मागणें तूं आयक बापा. दर एकलो पळय तो थिंगा दुखां व्हांवयता, तांची दुखां तूं पूस बापा. चान्स ना हो समाज असो म्हणत, पूण हांव तुका एक चान्स दिता अशें म्हणपी फकत तूंच बापा. आमी पळय सगळीं हांगासर एकठांय जाल्यार आमकां सगल्यांचेर तुजी कृपा देंवय. आमची दुखां तूं पूस बापा. आमचे कोश्ट तूं पयस कर. तुजे कृपेन आमकां तूं भर. तुजे सगळेकीन बरें आसा त्या आशिर्वादान तूं आमकां भर. हेजिकिया 3ऱ्या दिसा तूं म्हज्या मंदिरान वेतलो. येस, असलें काम आमी सगळ्यांनी करूंक जाय. जीं कोणाक पळय बेसांव मेवला, तूं कोडे पळय तांकां जबाब मेवला, तूं कोडे तांकां आदार मेवला, तूं कडच्यान तांकां भलायकी मेवली. म्हज्या बापा, ते तुज्या हाजीरपणान येवंक जाय. तुज्या हाजीरपणान येवन तुजी ताणें सेवा करूंक जाय. तुवें जीं पळय तांकां बेसांव दिवन ती बेसांव घेवन ती धांवता तशीं जावची न्हू. हें जाल्यार तुका सारकें दूख करता तशी खबर जातली. आमचे मदें कोणानूच असलें जिवीत जियोचें न्हू. असली कृपा देंवय. आमचें जें जिवीत आसा पळय तें बेसांवाचें कारण जावं दी. हेंच आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.